हॅलो गुड मॉर्निंग, वेलकम बॅक टू अ न्यू व्लॉग. कशी आसात तुम्ही सगळी? आय होप तुम्ही सगळी बरी असतली, एकदम मस्त मजेत अशी. आम्ही बी बरी आसा एकदम मस्त अशी. तर आयचो व्हिडिओ जसो पर्यंत हांवें सकाळीच आयज जो आसा पळय स्टार्ट केल्लो आसा. एक्चुअली सकाळी स्टार्ट करपाचें कारण अशें की आयज आमी सकाळ फुडेंच मार्केटान वता. सो म्हटल्यार व्हिडिओ बी जो आसा पळय तो स्टार्ट करया आयचे दिसाचे जे आमी भायर वता पळय ते बी तुमच्या वांगडा शेअर करया अशें म्हटलें. एक्चुअली आयज न्ही भायर वचपाची दोन कारणां. एक म्हटल्यार नुस्तें हाडपाक जाय. खूब दीस जाले फिश मार्केटान वचूच नाशिल्लें. होच कितें अशें बारीक घेवन येतालो. मा बी येयला तेन्ना तुमी पयलें हांव वचूच ना. सो म्हटलें आयज आमी बी या, म्हटल्यार हांवूय बी वता नुस्तें हाडपाक. आनी सेकंड थिंग म्हटल्यार आयज ब्रेकफास्ट जो आसा पळय तो भायर. फर्स्ट टायम अशें जालां की आमी घरा कडेन आसून बी ब्रेकफास्ट जो आसा पळय तो भायर करपाक वता. अशें केन्नाच जायनाशिल्लें. मोस्टली अशें ना, केन्ना खंय वता पळय न्हू तेन्नाच असो ब्रेकफास्ट बी जो आसा पळय तो भायर करप जातालो. आयज म्हटलें चल ब्रेकफास्ट बी जो आसा पळय तो भायरच करया अशें म्हणून. वताच न्ही अशें म्हणून. खूब दीस जाले भायर बी वचूच ना ब्रेकफास्ट बी अशें करपाक. इवन लंच डिनर बसून अशें भायर केलेंच ना खूब दीस जालो. तर म्हटलें आतां नुस्तें हाडपाक वयताच न्ही सकाळ फुडें, तर समटाच ब्रेकफास्ट बी जो आसा पळय तो भायरच करया अशें म्हणून. तर डिसायड केला की हायवेचेर जे कोस्टल रेस्टॉरंट आसा पळय थंय ब्रेकफास्ट करपाक वचपाचो म्हणून. पळोवया कशें कितें जाता तें, खंय पावता ती. डिसायड तर तेच करून भायर सरता. मागीर भायर सरलें कित्याक मागीर प्लॅन बी चेंज जाता न्ही अशें म्हणून म्हणटा. पळोवया खंय पावता ती. एक्चुअली डिसायडेड तर तेच आसा. 9:45 सुमार जाली आतां सकाळची. अजून ब्रेकफास्ट बी कांयच करूना. सकाळ फुडें उठून घरातली कामां, न्हावन धुवन देवाची पुजा. तुमकां तर खबरच आसा देवाची पुजा केली बगर खंयच भायर सरत नाय. ते नुस्तें हाडपाक सुद्दां जायना. कोणी मार्केटान वचून येवन न्हावन बीन मागीर घरा कडेन करता. आमी ना, पयलीं न्हावन धुवन देवाचें करून मागीर नुस्तें हाडपाक वता. आमचें तें एवरी टायम तुमकां तर खबरच आसा. सो आतां हें जालें न्हावन धुवन देवाची पुजा बी सगळी जाली. ब्रेकफास्ट करपाक पयलीं वयतली आनी मागीर जें आसा पळय तें नुस्तें घेवन येतली. चडय बेगीन गेलें न्ही नुस्तें मेळना मागीर 10:30-11 बी अशें नुस्तें सारकें मेळटा. सो म्हटल्यार पयलीं ब्रेकफास्ट करून येवया आनी मागीर नुस्तें हाडपाक या अशें म्हणून. सो चलात तर पयलीं हांगच्यान भायर सरया. रेडी बीन जाली आमी आनी मागीर थंय पावतकीर मेळटा तुमकां. फायनली आमी आयली ब्रेकफास्ट करपा खातीर. टायम कितलो जालो? 10:15 जाली आनी भूक लागली खाता. सकाळीं आमकां न्हावन धुवन देवाचें करता म्हणल्यारच टायम जाता घरा कडेन. कांय न्ही म्हणल्यार आमकां 1-1.5 वर थंयच वयता. शितोड घाल, सान मार, हें कर तें कर तितूंकच. सो ऑर्डर दिल्या. तुवें कितें ऑर्डर केलें रे? सेम जाला न्ही तेका. तुवें कितें सेम केलें हाय केलें तें डिफरंट घेवप न्ही. 2 वरायटीज मेळटा न्ही. बन्स भाजी. पराठा घेवप न्ही. बन्स भाजी. कॉपी कॅट मरे तूं सामकोच. हांवें हेका म्हटलें म्हाका बन्स भाजी जाय म्हणून. आपणान बी सेम ऑर्डर केली काय. आनी कितलो वेळ जाला आतां झापत आसा ओनरा कडेन. मागीर आतां नुस्तें घेवपाक जाय, घरा वचपाक जाय, रांदपाक जाय, कामां थोडी ना. खंय भायर सरलें जाल्यार बी घरा कडलोच हुस्को. हें करपा जाय तें करपा जाय आनी जेवन ताका वचपाक बी जाय खंय. सो चला ब्रेकफास्ट पळोवया कसो येता. एक्चुअली टेस्ट आमकां खबर आसा. लास्ट टायम आमी ट्राय केल्लें बन्स भाजी रे, बरें आशिल्लें. आनी आलू पराठाय बी बरें आशिल्लें. हांवें हेका म्हटलें आलू पराठा ऑर्डर केला आनी बन्स भाजीच ऑर्डर केली कापडान बी सेम टू सेम. सो चला येते की दाखयता. ब्रेकफास्ट आयलो आनी दाखयता म्हणला आनी येतानाच तूट पडो दोगांय रे. बरें आसा न्ही. बन्स आनी भाजी सेम ऑर्डर केला आमी आयज दोगांयनी. टेस्ट कसो? बरें आहा न्ही. सो असली भूक लागलेली पयलीं आमी खावन घेवया म्हटलें. सो बरो आसा टेस्ट जो आसा तो. लास्ट टायम बीन जेन्ना ट्राय केलो सेम टेस्ट आशिल्लो न्ही रे. बरो. भाजी जाय? हय.
फ्राय किती घे 500 एक इतके 50 रुपये जाईल ना. डाळ म्हणता ना का डाळ नाही 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 हे विसर. हा 240. आणि किती पोळ्या आणि करबट बी असतं हुमणाक माणकी असं कसले वत भायर एकदाच्या न्ही घराकडे पावल्यार पुरो जाल्ले इतले कडक वत सारखे दाखयता पळय तुमकां पळय भायले कांय दिसना इतले कडक कडक सारखे वत वयता आसतनाच वत सारखे हें जायना जाल्यार घेवपाक वत सारखे इतले सामके कडाक्याचे वत केन्ना का घरा कडेन येवन पावल्यार जाल्यार आनी कांय नाका अशें जाल्लें सारकें तर फायनली एकदाची घरा कडेन येवन पावली आतां न्ही ऑलमोस्ट एक आतां 12 जावपाक येयली 11:20 समथींग आमी पावल्ली म्हणल्यार आतां जाले 40 मिनिट्स समथींग आनी वताक गेल्ले न्ही म्हाका आंग हें जावपाक लागलें इचिंग जावपाक लागलें वत कशेंच घेवपा जायना कसलें वत सामकें फाटल्यान मानेर वत मारूंक लागलें बायक घेवन गेल्ली न्ही तर चड आनी मार्केटान बी कांय शूट केलें ना आनी नुस्तें जें आसा पळय थोडीशी क्वॉन्टिटी बरें आशिल्ले वरायटीज आशिल्ल्यो ताल्ले बांगडे कल्ली इसवण सोमनळे आशिल्ल्यो कोकरां आशिल्ल्यो भरपूर नुस्तें आसलेलें म्हळ्यार वरायटीज आशिल्ल्यो कुल्ल्यो बिल्ल्यो आनी आयज हांवें खूब 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 तेंपान म्हाजें फेवरेट नुस्तें हाडलां आतां तुमी म्हणटले नुस्तें काय तुका आवडना स्टील तुजें फेवरेट नुस्तें बी आसा का म्हणा हय तर कोमाले खूब जाणांक खबर आसतलें कोमाले नाजाल्यार थोडीं जाणां ताका ती खापी म्हणटात आमी बीन कोमाले म्हणटा आमच्या त्या सायडीच्यान तर खूब जाणांक खबर आसतलें जर तुमकां कोमाले म्हणल्यार कळुना जावं खापी म्हणल्यार कळुना न्ही जाल्यार तुमकां दाखयता हांव कसलें नुस्तें तें नुस्तें हाडलां म्हाका आवडटा तें फक्त अशें हांव फ्राय करून हुमण बी आवडना फक्त फ्राय करून आवडटा आनी ताल्ले हाडल्या आनी भाजी घेतली दुदयाची पानां मेळ्ळी आयज मुळ्याची भाजी म्हणून हांव सोदपाक गेल्लें बट दुदयाची पानां मेळ्ळी सो तीच घेतली मागीर मुळो खूब मोठो मुळो आशिल्लो बारीक मुळो ना बारीक मुळो आसल्यार बरें जाता मोठ्या मुळ्याची बरी लागना सो दाखयता तुमकां नुस्तें कितें हाडलां तें आनी पयलीं नुस्तें दाखयता मागीर आमी सो हे पळय हांगासर ताल्ले हाडल्यात हे कितल्याचे ते 100चे न्ही 100चे ताल्ले आनी हे पळय हे कोमाले हे पळय इंग्लीश खापी म्हणटा रे हांकां गा खापी म्हणटा मोठी इंग्लीश खापी म्हणटा आमी कोमाले म्हणटा हांकां सो ह्यो हाडला हे म्हाका आवडटा म्हळ्यार आतां अशें ना की आवडटा म्हण हांव सगळ्यो खातलें अशें म्हणून एक बी खातलें हेका ना हो तशें तोंड करता हांकां पळयतकीर सो हेडे आपणाक ताल्ले घेतल्या ताल्ल्याचें आमट तीख जाय हे ताका सो ताका लागून ताल्ले हाडले डिसायडेडच आशिल्लें तें गेलें कितें ना आशिल्लें कितें हाडपाक गेल्लें तर तूं कितें मेळटा हा मेळटा ओके राव नुस्तें कितलें आशिल्लें वागडो धरून सागळो सगळें आशिल्लें ना आनी कितें सो हे पळयात ताल्ले घेतल्या सो धुवना अजून जस्ट निवळ करून हाडलेलें न्ही उदकान घातल्या सो आतां अशें करून धुवपाचें एक एक सिंगल करून हांव तशेंच धुयतना तेंची खवळां जी आसा पळय ती वचना पळयात दिसता पळयात ती सो तें धुवपाक जाय आनी हे हांगासर कोमाले फ्राय करपाचे आमट तीख आनी फ्राय आनी ही जी आमट तीख हें कितें करता रे ही जी आमट तीख आसा पळय न्हू ताल्ल्याची तेजी रेसिपी हांव तुमच्या वांगडा आयज शेअर करता जेन्ना लास्ट टायम लेपो आमट तीख दाखयल्लें पळय तेन्ना म्हाका खूब जाणांनी हेजी रेसिपी दाखय म्हटलेली हांवें न्ही हेजी रेसिपी जी आसा पळय ती शेअर करूना सो आयज म्हटलें तुमच्या वांगडा शेअर करया अशें म्हणून आमट तिखाची रेसिपी सो चलात तर थोडेशे इन्ग्रेडियंट्स जे आसा पळय ते लागीं करून दवरल्या थोडेशे इन्ग्रेडियंट्स रेडी करपाक जाय ते सगळें करता आनी मेळटा तुमकां नुस्तें बिस्तें धुयता आनी मागीर रेसिपी जी आसा पळय ती तुमच्या वांगडा शेअर करता हें न्ही हांवें हांगासर सगळे इन्ग्रेडियंट एंड ऑल काडून न्ही रेडी करून दवरलां हे पळय सायडीन तुमकां दिसता तेच्या पयलीं म्हटलें नुस्त्याक मीठ लावन न्ही आमी सायडीन काडून दवरुया तर हे ताल्ले जे हांवें धुवन दवरल्यात उजरावन हाडलेले मार्केटांतल्यानच येता आसतना तर आतां न्ही बरें हांवें 5-6 उदकांतल्यान धुवन काडले सगळ्यात पयलीं न्हू तांकां हे पळयात चमच्याभर मीठ लावन घेता एक थंय 1.5 चमचो न्ही मीठ लावन घेवपाचें जितलो टायम मीठ लावन दवरता पळय न्हू तितलो न्ही खंयच्याय नुस्त्याक टेस्ट आसा पळय न्हू तो बरो येता ओके ताका लागून मीठ लावन मातशें टायम दवरुपाचें सो
हे मीठ लायले आता हे काढून सायडीन दवरूया आमी आणि बाकीचे जे आसा पळय न्हू ते इन्ग्रेडियंट तुमकां दाखोवन घेता सो हे आसा म्हणजे बाकीचे साहित्य जे आमकां आतां आंबट तीख करपा खातीर लागतले नुस्तें जें आसा पळय तें तशेंच सायडीन काडून दवरला बाकीची सगळी तयारी जाता मिरसांग वांटून जाता म्हणल्यार नुस्त्याक न्ही मीठ बरें लागतलें सो सगळ्यात पयलीं ह्यो हांगासर हांवें मिरसांग्यो घेतल्या बेडगी मिरसांगे आनी काश्मीरी मिरची आसा पळय ते दोनी मिक्स घेतल्या सो एज युजल म्हाका धुवन लागता न्ही सो हांवें ह्यो मिरसांगे धुवन घेतल्या तुमी जर तश्योच वापरता जाल्यार तश्योच वापरपाच्यो ह्यो हांगासर न्ही 12 ते 15 मिरसांगे घेतल्या हांवें टोटल मिक्स आं दोनी बेडगी मिरसांग आनी काश्मीरी मिर्च दोनी एक्चुली आवाज पळयात बऱ्यो सुकलेल्यो आसा मिरसांग बी जी आसा ती मा म्हणटा जी अशी करून जेन्ना बऱ्यो वाचपाक लागता पळय तेन्ना मिरसांग बरी सुकल्या म्हणून कळपाची सो ह्यो आतां बऱ्यो सुकोवन घेतलेल्यो मिरसांग्यो धुवन घेतल्या हांवें त्याच्या नंतर हांगासर हळदीचो पावडर अर्धो चमचो मायज आसा 3/4 स्पून सुमार ही 1 वाटी सोय खूब जाणां म्हणटा की आंबट तीख करता आसतना सोय वापरपाक जायना बट हांव अशें म्हणना की ऑथेंटीक रेसिपी म्हणून म्हाजी बट म्हाजी रेसिपी ऑथेंटीक न्ही बट म्हाजी रेसिपी आनी हांव आंबट तीख करतना सोय वापरता इतली सुद्दां जायना म्हाका सोय जायच सो ही हांवें एक बारीक वाटेची सायज तुमी पळोवपाक शकता बारीक वाटी सोय घेतल्या ही हांगासर 1 चमचो सुमार सुकी कोथमीर हो हांगासर एक बारीक कांदो घेतला उबो कट करून नेक्स्ट ह्यो हांगासर लसणुच्यो पाकळ्यो आसा 10 सुमार 8-10 सुमार ही हांगासर 10-12 मिरयां थोडीशी तेफळां अटंबाची सोलां आनी ही हांगासर आम्याची सोलां जर तर तुमचे कडेन आम्याची सोलां किंवा अटंबाची सोलां ना न्ही जाल्यार तुमी डायरेक्टली इतलो सुमार न्ही एक आमटाणीचो बॉल घेतल्यार जाता बरो येदो असो गुळो घेवपाचो आंबट तीख म्हणटा की मातशें आमटाण बी आसूंकूच जाय न्ही आनी हो हांगासर हांवें घेतला कांदो बारीक चॉप करून तेच्या नंतर हें मीठ आतां हो जो बारीक कांदो आसा पळय तो आमकां शिजोवपाक लागतलो आनी हो जो कांदो आसा पळय तो वांटपाक सो हो कांदो ही तेफळां आनी भिंडाची सोलां जी आसा पळय न्हू ती आमकां शिजोवपा खातीर लागतली सो भिंडाची सोलां हांवें अजून काडून घेवना भायर सो हे सगळें आमी आतां एका मिक्सर जारान घालून घेवया पयलीं म्हटल्यार ह्यो हांगासर मिरसांग्यो तेच्या नंतर ही हांगासर सोय बारीक 1 वाटी हळद सुकी कोथमीर वो कांदो आटंबाची सोलां आंब्याची सोलां लसूण आनी मिरयां हे सगळ्यांनी वांटपाक घालपाचें आनी ही जी तेफळां आनी हो बारीक चिरलेलो कांदो असो हांवें सायडीन दवरला हितून आतां थोडेशें उदक घालून आमी हे वांटून घेवया चड पातळ करपाचें ना चड दाट दवरुपाचें ना मातशें मिडियम अशें आमकां हे वांटून घेवपाक जाय हांगासर अर्दे कप उदक घालून घेता उदक जर जाय न्ही जाल्यार मदीं मदीं हानी थोडें घालपाक जाता पण एट अ टायम वांगडाच सगळें उदक भरपूर घालप ना सो हे आतां आमी फायन अशी पेस्ट वांटून घेवया हनी हांगासर हांवें तोप तापोवन घेतला आनी तितून न्ही एक बारीक चमचो आसता पळय ना तो एक बारीक चमचो तेल घातला सो तेल जें आसा पळय तें चड घालूना हांवें एक बारीक चमचो असो घातला आनी आतां तेल जें आसा पळय तें आमचें तापलें आसा आतां न्ही हितून हांव बारीक कट करून घेतलेलो कांदो घालता हांगासर कांदो बारीक चॉप करून घेतलेलो सो न्ही 1-2 मिनटां हो कांदो न्ही आमी हितून परतून घेवया 2 मिनटांनी हो कांदो हांवें हितून परतून घेतला त्यात कांद्याचो कलर जो आसा पळय तो मातसो लायट असो चेंज जाल्लो आसा आतां न्ही हितून आमी ग्रायंड करून घेतलेली मिरसांग जी आसा पळय ती घालून घेवया ही न्ही हांगासर हांवें मिरसांग बरी बारीक अशी ग्रायंड करून घेतला कलर बी पळयात कश्मीरी मिरची घातली की ना कलर जो आसा पळय तो असोच मस्त असो येता मातशी दाट अशी न्ही हांवें ही वांटून घेतलेली सो आतां आमकां जाय तितलें उदक घालून ही पातळ करून घेवपाची चड पातळ करप ना मातशी दाट अशी धरपाक जाय हे न्ही मिक्सरानूच हांव थोडेशें उदक घालून मातशी न्ही उरलेली सोय जी आसा पळय ती काडून घेता आतां न्ही हेका आमी मातसो एक बरो खतखतो काडून घेवपाक जाय तेजे पयलीं न्ही आमी हितून थोडीशी तेफळ जी आसा पळय ती घालया ही हांगासर तेफळां मातशी न्ही धडून चिड्डून घेवपाची आनी घालपाची सो हेका न्ही आतां मातसो एक बरो खतखतो येवन
आणि हेजी थिकनेस जी आसा पळय न्हू ती पळयात तुमी कितली दवरल्या ते चड पातळ करपाचें ना नुस्तें घालतकीर आनी पातळ जाता तेका लागून मातशी दाटच धरपा जाय हांगासर न्ही ग्रेवीक बरो खतखतो येवपा लागला बरें शिजला एक 5 ते 7 मिनटांनी एक हांवें बरो खतखतो काडून घेतला गॅसाची फ्लेम मिडियमाचेर दवरून गॅसाची फ्लेम बारीक करता आनी आतां न्ही पयलीं हितून नुस्तें घालून घेवया आमी ताल्ले जे आमी मीठ लावन दवरलेले पळय ते हांव हितून घालून घेता मातशें न्ही हलक्या हातीन मिक्स करया चड हांव फस करून चाळपाचें ना अशें हलक्या हातीन मिक्स करून घेवपाचें आनी नुस्तें न्ही आतां आमी मातशें ह्या हुमणान घालून शिजोवन घेवया म्हणल्यार एक 7 ते 8 मिनटां अशी लागतली ताल्ले जे आसा पळय न्हू ते शिजपाक मातशें न्ही हेका आतां गॅसाची फ्लेम मिडियमाचेर दवरून खतखतो काडून घेता नुस्तें न्ही हांगासर शिजलें हें पळयात आनी आमट तिखटाची थिकनेस तुमी पळोवपाक शकता हें पळयात हांगासर चड पातळ दवरुना सामकी दाट सुक्कें करता पळय तशें बी करूना कित्याक की आमकां शिता वांगडा जेवपाक जाय न्ही तेका लागून आनी पातळ केलें न्ही सामकें उदक कशें जाता नुस्तें पळयात हांगासर हें पळयात काय बरें शिजला पळयात नुस्तें सो हितून न्ही आतां हांव हांगासर ही 4 भिंडाची सोलां ओडून घेता आनी थोडेशें मीठ जें आसा पळय न्हू तें घालता हें पळयात हांगासर अर्द चमचो सुमार मीठ तुमी न्ही एकदां मीठ घालचे पयलीं टेस्ट करून पळयात कित्याक की नुस्त्याक आमी मीठ लायता न्ही मागीर तें आनी खारट जावपा नाका सो त्या अकॉर्डिंग तुमकां घालपाक मेळटलें सो हे हांगासर हांवें मीठ घालून घेतलां मातशी 2 मिनटां उब काडून घेता आनी हें हांगासर आमचें आमट तीख जें आसा पळय न्हू तें रेडी जाल्लें आसा सो अशेंच गॅस बंद करून एक 10 मिनटां सुमार न्ही हांव धांपून दवरिता आनी बाकीचें जें रांदपाचें आसा पळय तें कंप्लीट करून घेता ऑलमोस्ट अशें न्ही म्हाजें रांदून जालें सगळें हें पळयात हांगासर शिताक तांदूळ घातल्या आत्तां घातले जस्ट तांदूळ सो तांदूळ घालून घेतल्या एक 10 मिनटां भितर शीत जें आसा पळय न्हू तें जातलें ही हांगासर दुदयाच्या पानाची भाजी जी जस्ट आतांच हाडलेली पळय न्हू ती पळयात आयज कांदो घालूना फक्त सय आनी दाळ जी आसा पळय ती घालून भाजी केल्या कांदो घालूना आसूं म्हटलें दाळ मातशी एक्स्ट्राच घातली आनी सय घातली सो ही भाजी हांगासर हें पिवपाचें उदक काडलां आदनाचें आनी हें हांगासर आमट तीख हेजो रिव्यूज आसा पळय न्हू दितलो मागीर पात्रां पयलीं शीत करून घेता आनी हें हांगासर नुस्तें भाजपाक मॅरिनेट करून दवरलां कोमालें बेतो लावन दवरला आनी 5 मिनटान तव्यार घालता सो शीत आनी नुस्तें फ्राय करून एट अ टायम जातलें न्ही मागीर नुस्त्याचें एकूच आयदन उरलां घासपाचें बाकी सगळीं आयदनां बी घासून घेतली रांदता जर घासलें न्ही जाल्यार बरें जाता नाजाल्यार मागीर एट अ टायम सगळें करतलें म्हणून रावलें जाल्यार खूब पडटा मागीर ती जोडली आयदनां बेजार येता मशीन लायिल्लें आतां येवन जावूच ना मशीन अजून आनी एक जालें हांगासर एकदां हो आसा पळय फोनार पेटला हो हांगासर फोनार उलयता आनी भायर पळय वत कसलो तें कडक वत आसा आनी ह्या वतां आमी एक पासय मारून येयली मार्केटान ना आशिल्लें सामकें हात बी चरचरता आजून स्कीन बीन हें जाता सो जालें शीत जावपाक येलें आनी भाजी बी जाली नुस्तें फ्राय करता आनी वाडटा मागीर टू टेस्ट रिव्यू ओके चलो आयज दितलोच तूं तुगे फेवरेट आसा न्ही चल मागीर मेळया म्हाका तोंडां पळयता कितले वेळ जाले हांव वयरूच काडना कॅमेरा म्हणून सो आयचो मेन्यू रायस आमट तीख ताल्ल्याचें दुदया पानाची भाजी आनी फीश फ्राय मस्त खाया ट्राय करा आनी सांगा मागीर रेसिपी बरी जाला मस्त अयणी हा नुस्तें शिजलें मरे आमट तिखट सारक्या मस्त भाजी बरी जाल्या तोंड वांकडे पळयात सो आनी हें नुस्तें फ्राय तर ही आमची आयची रेसिपी म्हाजी जी तुमच्या वांगडा हांवें शेअर केला
ट्राय करात आणि सांगात की कशी जाल्या ती. रांदता आणि सगळें करता म्हटल्यार न्ही टायम जालो, देड जालें. तर हेका वाडला जेवता. हांवें म्हाका बी वाडून घेतला. जेवून आमी दोगांय घेतात. आनी आयची रेसिपी जी आसा पळय ती तुमी ट्राय करात, कशी जाली ती बी सांगात. लास्ट टायम तुमच्या वांगडा हांवें मुरयेचें आमट तीख शेअर केल्लें, तेज्या नंतर लेपो आमट तीख शेअर केल्लें आनी आयज हें ताल्ल्याचें आमट तीख. सो तिनी रेसिपी ज्यो आसा म्हणजे मातशें डिफरंट आसा. चड सामकें टोटल डिफरन्स अशें ना, बट आसा डिफरंट. सो तुमी ट्राय करात आनी सांगात की कशें जालें तें. म्हाजी रेसिपी म्हाज्या भशेन, तुमी तर तुमच्या भशेन एवरी टायम करताच न्ही, सो आतां म्हाज्या भशेन ट्राय करात आनी सांगात की कशें जालें तें. सो आमी आतां जेवन बी घेता आनी तेजेच वांगडा आयचो व्हिडिओ बी हांगासरूच एंड करता. आनी मेळटा तुमकां सगळ्यांक फाल्यां असोच आनी एक नवो इंट्रस्टींग व्हिडिओ घेवन. तो मेरेन म्हाजे व्हिडिओ अशेंच पळयत रावात. व्हिडिओ आवडले जाल्यार लायक शेअर कमेंट करपाक विसरनाका. नवे आसा जाल्यार चॅनल बी सबस्क्रायब करात. पळय जेवता. चलात मेळया. तो मेरेन थँक्यू फॉर वॉचिंग. बाय बाय.